केपें तालुक्यातल्या शेल्डे वाठारात खासगी सुवातेर केल्ले अतिक्रमणाचो मुद्दो मुखार आयला। उत्तर प्रदेशाच्या एका टायल्स व्यावसायिकान खासगी जाग्यार कोणाचीच परवानगी घेनासतना अतिक्रमण केल्ल्याचो आरोप शेल्डेच्या गांवस देसाय फामिलीन केला। ह्या प्रकरणाची बेगोबेग चौकशी करून संबंधिताचेर खर कारवायची मागणी तांणी केल्या। जालें अशें कितें ही आमची प्रॉपर्टी एन्सेस्टर प्रॉपर्टी आसा, सो कोण तरी एक हिंगा येवन एन्क्रोचमेंट करपा लागलो इल्लिगली, ही शेड बीड बांदला। सो आमगे ती प्रॉपर्टी भितर हे सगळे शेअर होल्डर आसात आनी सो आमकां इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळी की कोण तरी तुमचे हे करून JCB लावन इल्लिगली झाडां मारता आनी शेड घालता म्हणून। तेन्ना आमी स्पॉटार येयले, पळयलें जाल्यार एक 5-6 लेबर काम करताले, चालू आसलें आनी शेडी काम चालू आसलें। सो ताका विचारलें, तो म्हणपा लागलो आपूण म्हणपा लागलो सिमेंट ब्लॉक करपाचें हें करता, स्ट्रक्चर उबारता। हांवें तुवें कोणा विचारलं? म्हणपा ना, कोणा विचारलं ना। मागीर म्हणलें बाबा तुका कोणें ऑथॉरिटी दिला हें करपाक? म्हणपा तेणें मागीर एकल्या कोणा पुलिसान नांव घेतलें, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन आहा, सो तेजे बेजिसाचेर हो सगळें हें इल्लिगली स्ट्रक्चर करता। ही जी गांवान म्हणजे जाग्याचें नांव आहा वागन, शेल्डें तालुका, शेल्डें विलेज, केपें तालुका। सो हें जें इतलें इल्लिगल स्ट्रक्चर चल्लां, फाल्यां हे मायग्रंट्सां हाडून भरतले, बांगलादेशी कोण हे ते आमकां मागीर ते इश्यूज जाताले। आतां हो कोण एनक्रोच करता म्हणटा तो गोंयकार काय भायलो? ना, तो भायलो उत्तर प्रदेशाचो। आनी हेजे बद्दल तुमकां कांयच खबर ना? आमकां कांयच खबर ना। आनी आतां तुमगेले कितें सांगला तुमी आतां ते काम ते एनक्रोचमेंट ऑलरेडी कंप्लेंट दिली आसा, लोकल बॉडीची पंचायत आहा दिली आहा, पोलीस कंप्लेंट दिली आहा, सगळें दिलें आहा। सो तेची आतां आमगे पंचायत आमची जी पोलीस बिलीस आहा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा, ते म्हणजे एक्शन घेवचें। हिंग सद्या इलिगल एक्टिविटी जाता म्हणून म्हाका ती मापयल्लो। सो चोयल्या एक इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी देशान ऑलरेडी कंप्लेंट दिला आहा तेजी। सो म्हाका जाय की एक्शन जाल्लें। आतां तुका बी खबर ना हेजेर कितें कांय जालें? खबर ना आमकां। आतां ही झाडां बी मारल्या ती कांय खबर ना? देशाने म्हाका फोन मारून आपयल्लो आनी म्हाका सांगलें पळय अशें जालां म्हणटलें हांव येयलां। आतां तुमी पंचायती बी तांणी लेटर दिलां? हय, तें ऑलरेडी पंचायती लेटर दिलो आहा, पंचायती डायरेक्टर सेक्रेटरी सगळें दिलो आहा, सरपंचा पासून दिलो येवन। आमी हांगा आयकतरी हांगा येयले, कोणी सांगलें आमकां, येयले आनी हें पळयलें हें सगळें हें शेवाळ घालून सगळें झाडां बीड मोडून उडयलीं, हें केलें तें केलें आनी हांगा कोसून हें उडयलें आनी स्ट्रक्चर बांदलें। आनी तें तरी मागीर आमी पयलीं सावन ही आमगे एसिस्टंट म्हणजे पयलीं जी आमगे बापायल आज्या पंचायती जमनी आमी कोणें हें नव्हती अशी हें करतरी आमी पळयतरी आमी तेजे पंचायती बॉडी कंप्लेन दिली, पंचायती दिली, तेवट्यान पुलीस स्टेशनार दिली। आतां म्हाजे मतीं हें आहा सांगपाचें म्हणल्यार पंचायत बॉडीन आनी आतां कलेक्टरान तेजेर एक्शन घेवची।